म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी जेजून कशे भाशेन आपल्या शिसांक आद्योस केलो तें आयकलां. पयले वाचपान आनी ह्या निमाणे वाचपान लूक शुभवर्तमानकार आसा ताणें हें आमकां बरे भाशेन स्पश्टपणे सांगून दवरलां. भयणीनो आनी भावनो, आमचो कोणूय तर मेलो जाल्यार कसली भावना आमचे मदें उत्पन्न जातात? तोरी कित्याक लागून? ही तोरी कित्याक लागून? आमचो संबंद तांचे बरोबर कसलो आसलो त्या प्रमाणे ही भावना आमची वेगळी जातात. खरी तरी मोगान आमी जियेल्ल्या एकामेका पासत आमी सगळे आमचें दिल्लेलें तेन्ना तांकां सोडूनशें दिसना. तांची एक उणीव कशी आमच्या जिवितान घडटा, उणेपण कशें, आनी कशें म्हणून आमी जियेतल्या तो तें नासतना ही चिंतना आयली म्हणटच मागीर आमकां रडोंक येता. कित्याक कशें म्हणून आमी फुडें पावलां मारतलीं आमी, अशें जाता. थोडीं जाणां बरो गेलो तो अशें म्हणून ही भावना वय दुखां आसात पूण भितरल्यान भावना मातशी वेगळी. तरेची ही भावना आमच्या मदें आसतात. पूण आमी जाणून कशे भाशेन हें आमच्या जिवितान घडटा पळय तें. आतां जेजूचो अणभव कसलो म्हणून आसा. जेजून पळयात ताका आपल्याशी आपोवन हाडलेले, ते ताका सट करून मानिनासलेले. हो कोण काय म्हणटाले ते, हो गालिलियेकार, थंयसर कितें म्हणून बरें येतलें, कितें म्हणून बरें उपजवतलें. पूण मागीर ताचो अणभव घडल्या उपरांत आरे हो खरोच देवाचो पूत मरे अशें म्हणूंक लागले. तांकां तो अणभव घडोंक लागलो. पेद्रुपर्यान आपूण खारवी आसलेलो खरो आनी तो जाणा आसलेलो मासली आतां मेळची ना म्हणून. दिसाड्याक तो ताका सांगता, दीस उजवाडल्या उपरांत ताका सांगता तें घाल म्हणून पोत्तून. आनी तो म्हणटा सायबा आमी रातभर पागेर मारलेलें आसा, नुस्तें धरूंक तो प्रयत्न केलेलो आसा, कांयच मेळोंक ना, आतां मेळचें ना अशें ताच्या मनांत आसलेलें. पूण तूं सांगताय म्हणून हांव घालता म्हणूंक लागलो. आनी घातल्या उपरांत कितल्यो मासल्यो ताका मेळ्ळ्यो. तो म्हणूंक लागलो हांव म्हज्याच धंद्यान इतलो श्रेश्ठ आसून म्हजो धंदो पर्यंत हांव सारको नको, पूण तूं सगळें जाणाय तूं खरोच त्यो, हांव एक पातकी मनीस असो ताका अणभव घडलो. आनी आमी जाणो ताचे बरोबर रावन कितल्यो विजमितां ताणें अणभवलीं. आनी जेजूची उतरां काय बरीं आसतालीं. लोक ताचेशी सगळो एकवटोन येतालो. पूण होच लोक मागीर ताकाच म्हणटलो ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. कसो लोक बदलता, आपलें कन्विक्शन आसना. आनी जेजून हें सगळें अणभवलें, पूण तो सदांच विस्वासी रावलो. आनी थंयसर सांगलेलें आसा तो सदांच विस्वासी म्हणून आयच्या वाचपान. आमी तर अविस्वासी आसत पूण तो सदांच विस्वासी. असल्या देवाची, असल्या मनशाची आमकां कसली म्हणून गरज, कित्याक म्हणून तो आमकां जाय. आनी आमचो अणभव ताचे बरोबर कसलो म्हणून आसा. आमी हांगसर सगळीं जाणां आसा तर आमचो अणभव कितें जेजूचो? होच की जेजू गेल्या उपरांत तो तांकां सांगता हांव आतां वेतां, पूण हांव वेतां तुमकां एक्सुरेस हाडूंक न्हय. हांव तुमचे बरोबर आसतलों आनी तुमचे भितर जियेतलो. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तो म्हजे सोबेन जियेता आनी हांव ताचे सोबेन जियेता. हो गूट ताणें ह्या मिसांतल्यान आमकां दवरलेलो आसा. आनी 2000 वर्सां जालीं पूण आजून पर्यंत आमकां तो अणभव घडटा. कितलीं जाणां आतां पर्यंत ताचो अणभव घडोवन पावलो भाशेन, सान फ्रांसीस शेवेरा भाशेन ताचेशी वडोन येवन आपलें जिवीत सगळेंच ताका समर्पितात. ताच्या मोगान खरींच जिवंक लागतात. आनी ह्या मोगान आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा. तर तो आमकां गूड बाय म्हणटा, पूण हो गूड बाय आमकां सोडून वचपाक न्हय, पूण तो आमचे बरोबरच आसतलो.
हाचेर आमी आनी एक नियाळ करीत जाल्यार वो आसा. आमच्या जिवितान लोक येतात न्हय, येतात आनी वेतात. वेताना आमकां बरें दिसना तें. कित्याक म्हणून गेलो, कित्याक म्हणून गेले, रावंक जाल्लें म्हजेच बरोबर. पूण गेलेलीं जाल्यार ती बरें. वचत जाल्यार वचनी. देवाची येवजणे प्रमाणे कितें तरी घडटलें. ती आमचे सुरशिरी वचोंक ना. तांचो अणभव आमचे मदेंच आसा आनी ताणेन आमच्या जिविताक कितें तरी भोर घालून हाडलेली आसा. तो अणभव आमचे मदें आसा. देव आमकां हे परी तयार करता. आनी एक विचार आसा की कोण आमकां सोडून वचना, कित्याक सगळीं जाणां जेजू सव्या आसा आनी जितली आमी जेजूच्या एकवटान रावतल्या तितली आमी सगल्यांक एकवटान जियेतल्या. वो आनी एक विचार आमी दवरया मनांत. जेजूक लागून हें सगळें घडटा म्हणजे भयणीनो आनी भावनो. तर आमी केन्नाच निराशी जावंक फावना. कोणें तर आमकां सोडून गेलीं, भायर परदेसांत गेलीं ना, ते आमचे बरोबरच आसात. कशी? जेजू वरवीं. कित्याक जेजू आमकां सगळ्या जाणांक एकठांयता आनी हें ताणेन आमकां बेसांव दिलेलें आसा. तो आमचे सरशी परत येतलो. तो गेला खरो, पूण तो आमचे पासत मागणें करता आनी ताणें आमकां आपलें आसोप दिलेलें आसा पवित्र आत्म्या वरवीं. आनी फुडल्या आयतारा दीस आमी हें समरोमतेल्या पवित्र आत्म्याचें देणें. पूण आयज तो स्वर्गार वेता आमकां धीर आदार गोठाय दिवच्याक. आमी केन्नाच भिवचें न्ही. एक धाकटुलो भुरगो, ताचें नांव सिरील आसलेलें. वो सिरील एकदम गरीब घराण्यांतलो. ताची माय क्रिस्तांव आसली, पाय ताचो अणभावार्थी आसलेलो आनी क्रूर, सारको क्रिस्तांक जोवतालो. माय उगीच आपलें क्रिस्तांवपण जियेताली आनी चेडाकूय तिणेन ते भाशेन वयर काडलेलो, सदांच जेजूच्या एकवटान रावच्याक. वो धाकटुलो भुरगो दान आसलेलो खरो, पूण जेजूक एकवटान रावतालो. पांयाक गमलें की हो क्रिस्तांव म्हणून. हो क्रिस्तांव म्हजो चेडो, ताका हांव बरोच हें करतलो. ताणें ताका भायर घालो. खूब पाटी ताणें सांगलें तूं तें तुजो धर्म सोड, जेजूक सोड. ना, ताणें सोडलो ना. ताका भायर घालो. भुरगोच वो 8 वर्सांचोच आसलेलो. पूण भियोंक ना तो. म्हाका हें घर ना जाल्यार देवाचें घर म्हाका म्हजे पासत आसा. जेजूनच म्हणलां न्हय, म्हाका मनशाच्या पुताक एक म्हजी तकली दवरूंक सुवात ना. कोल्यांक दोली आसा, सुकण्यांक गोंडेर आसा, पूण मनशाच्या पुताक आख्खो संवसार ताचो आसा. हे भाशेन ताका तो अणभव घडलो आनी तो हे भाशेन भोंवंक लागलो. ताका धरलो आनी ताणें सगळ्यांनी ताका सांगलें तुवें आतां एक जुरार कर आनी जेजूक सोड. ताणें सोडलो ना आनी ताका हे भाशेन खूब पाटी ताणें त्रास दिले. ताका खूब भोगचें पडलें, पूण ताणें केन्नाच जेजूक सोडूंक ना. शेकीन ताका मारून उडयलो, पूण जेजूच्या एकवटान तो मेलो. भयणीनो आनी भावनो, एक जाणो जावया, जेजू आमकां केन्ना सोडिना. आमी तरी ताका सोडीत आमच्या मनांत. आमी मनांत सोडलेलो आसा, पूण तो आमचे बरोबर सदांच आसा. तो आमकां केन्ना सोडिना. हो विचार आमी सदांच मनांत दवरया. कित्याक जेजू स्वर्गार वचोन तो आमचे बरोबर बावतिस्मा वरवीं आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान जियेता आनी हें आमकां पुरो. तर आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशे उंठयेन दवरया, दोळे बंद करया. जेजूक आमी सदांच हे परी एकवटोन आमची रात सारया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमचे भितर आहा तितलें मनाच्या, कुडीच्या, भावनाच्या, आत्म्यांचे पावण्यार आसा तितलें ताचें सगळें आसा. तें सुस्कारांतल्यान सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवांत भायर काडून ताचें दवरया आनी आमकां तातूंतली सुटका मेवतली. बरें आनी वायट ताचें सगळें दवरलें म्हणटच आमी भितरल्यान स्वतंत्र जातल्या. पूण बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडून आमचें सगळें आपलें बरेंपण भरून काडटा. हो अणभव आमी प्रत्येक सुस्कार भितर घेतना घेवया आनी भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया. आनी पळयतल्यात तुमी कशे भशेन आमी स्वतंत्रपणे भियेनासतना जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सारतलें. रातभर मागीर 5 मिनट तर अशें आमी न्हिदच्या आदीं केलें. रातभर मागीर जेजू आमकां भितरल्यान थारार हाडटलो. आमच्यान हाडूंक जायना,
हो दृश्य आमकां आपल्या ताब्यांत करता, आमच्या भितरल्यान विस्कोटा येता, पूण जेजू आमकां एकवटान दवरता.